नमस्कार. दंपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारात. वॉटर स्पोर्ट्साक पर्यटन खात्याची मान्यता जायच. ती नासतना कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान कोणाकूच मान्यताय दिवची न्ही, मंत्री रोहन खंवटे उलयलो. 20 ते 31 डिसेंबर मजगती दाबोळी विमानतळार 710 फ्लायटी देवल्यो. 1,20,000 देशी, 4,700 विदेशी प्रवासी. डिसेंबरात मोपा 534 जाल्यार 29 तारखेक 150 विमानांचो रेकॉर्ड. वॉटर स्पोर्ट्सा खातीर पर्यटन खात्याची मान्यताय गरजेची ती नासतना कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान कोणाकूच मान्यताय दिवची न्ही म्हूण मंत्री उलयलो. We have requested Captain of Ports again that whatever they are going to give as a permission for tourism activity, आमची NOC मेळ्या शिवाय एक्टिविटी खातीर ती दिव नाका, कित्याक थंय कॅपॅसिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर एरिया वेर दे आर गिविंग परमिशन्स इज नॉट नोन टू कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स बट इट इज नोन टू टुरिझम डिपार्टमेंट. And this is only related to the activity of tourism. So आमची एक पेपर घेऊन एनओसीचो जो ऑनलाईन मेळटा, आम्ही ऍक्टिव्हिटी कॅपॅसिटी पळोवन दिता, ताका तुम्ही दियात. क्रिसमस आणि नव्या वर्साच्या परबेक गोंय पर्यटकांनी ओव्हर क्राउडेड जाल्ले म्हण पर्यटन मंत्री सांगता. आम्ही लास्ट 3 महिने आमच्या डेटा प्रमाणे अनऑफिशियली वी हॅव सरपास्ड द लास्ट इयर्स डोमेस्टिक फिगर्स. इंटरनॅशनल मेळपाचे आसा. पूण हे जेन्ना आमी तुमचे कडेन टॉपिक उलयतात तेन्ना इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस टू सी द वे द वर्ल्ड इज मुव्हिंग. म्हणजे गोंय एक 5 स्टार आनी गोंय इतलो थ्रेट सगळ्यांक जावन पडला, हातूंत म्हाका एक बरें दिसलें. गोंया ह्या परशुराम भुमीन केन्नाच टुरिझम कमी जावचें ना, कित्याक एव्हरीबडी इज अ पार्ट अँड पार्सल. एव्हरी पर्सन हॅज समथींग इन टुरिझम विथ हिम. गेल्या वर्सा परस खंय अंदू चड पर्यटक मात अपेक्षे परस उणे म्हूण TTAGचो अध्यक्ष उलयलो. Christmas New Year has not been as busy as expected, but there has still been business, and overall there has been a slight growth. We must remember that 2022 and 2023 were exceptional years in business, and the same sort of growth has not been repeated. But overall, the Goa tourism industry is on a good wicket. We are getting good numbers. Capacity is increased hell of a lot, so that also brings down numbers. And the department's stringent measures on not cooking in public spaces or not allowing heavy vehicles, which lead to traffic jams, have resulted in the roads being better managed this year, and there not being seen so much traffic inflow. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 20 ते 31 डिसेंबर मजगती दाबोळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळार 710 विमानां देवली. 1,20,000 डॉमेस्टिक आणि 4,700 आंतरराष्ट्रीय प्रवासी. डिसेंबरात मोपा विमानतळार 534 जाल्यार 29 तारखेक 150 विमानां देविल्ल्यान रेकॉर्ड ब्रेक. मजगती नवे वर्स मनोवपाक दर्यावेळेचेर आयिल्ल्या पर्यटकांनी केल्ल्या कोयरा विशीं उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या शेक धन्यांनी तिडक उक्तायल्या. हे फावटी न्यू इयराक लोक गर्दी कमी आसा. येयला जो लोक येयला तो आमी वर्साचे वर्सा तेच सांगता, फालतू लोक येतात जो रस्त्यांचेर न्हिदोन वयता, गाडयांनी न्हिदोन वयता पळय तो. हे आतां म्हाज्या फाटल्यान तुमी पयशे जाल्यार सगळे पळय गार्बेज आजून पासून आतां दनपारची 1.5 जायत येतात, आजून गार्बेज क्लियरन्स जायना. आतां असलो ट्युरिस्ट येवपाक लागला जो सगळे काचेची बॉटल आसा ती आमी बिचार उडयता, डायरेक्ट प्लास्टीक उडयता, रॅपर्स उडयता. असलो ट्युरिस्ट आतां येवपाक लागला. ताजे लागून त्रास जाता. बिचार आतां कांय भायले लोक येवन बॅडीर वचून मसाज करपाक लागले, जशे बागा आनी कलंगूट जाताले ते हांगा जावपाक लागला. मागीर तुका आमकां सकाळचे सांजेर लामाणी जी आसा ती बिचार भोंवता आनी सगळे कस्टमराक रिलॅक्स जावपाचें येता आनी तांकां रिलॅक्स करपाक मेळना. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी रुपेश रावत. थळाव्या लोकांकडेन अपशब्दांनी उलयल्ले खातीर आणि पिंक फोर्साच्या पुलीस कर्मचाऱ्याक मारपेट केल्ले खातीर कोलवा पुलिशेन 3 बायलांक अटक केल्या. मधु पाटील, जानवी साबळे आणि नीलम पाटील अशी ह्या 3 बायलांची वळख पटल्या. पुलिसांनी 3गांचेरूय गुन्यांव नोंद केला. जमीन घोटाळ्यांतलो आरोपी खापो गुन्यांवकार सुलेमान उर्फ सिद्दीकी आड SITक मोठो धपको. पणजे JMFCन सिद्दीकीक कस्टडी मागपी SITचो अर्ज भायर मारलो. सिद्दीकी जमीन बळकावपाचे केशीत चवकशी चालू आसतना पुलीस कस्टडींतल्यान पळिल्लो. SIT खंय आतां कस्टडी खातीर अपीलाक चल्ली.
Panji JMFC Court has rejected an application filed by SIT Land Grab seeking custody of Siddiqui alias Suleiman Khan, who had escaped from the earlier police custody during the interrogation in a land grab case. But surprisingly, SIT failed to make the court understand that Siddiqui's further custodial interrogation is required in this matter. Now we have learned from the sources that SIT is most likely to file an appeal challenging this JMFC court's order denying the custody, and they will further seek custody of Siddiqui alias Suleiman Khan in coming days. Mukesh Kumar for Prudent. 24 सरकारी खात्यांनी 30% परस कमी वर्सुकी फंड वापरला. 1680 कोटी दिल्ले, फकत 323 कोटी वापरले. उरिल्ले तशेंच 100% वापरचे म्हूण मुख्यमंत्र्याची खात्याक निर्देश. अंदूचे बजेट 1423 कोटी शिल्की. वर्सुकी रिणाचे प्रमाण खंय 1% देंवले, 30 वयल्यान 29%. प्री बजेट बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. रेव्हेन्यू सरप्लस 2400 crores आशिल्लो तो हे फावटी 1423 crores जालो. फिस्कल डेफिसीट 1.10% आशिल्ले ते हे फावटी आमी 2.20% अचीव केले आनी आउटस्टँडिंग गॅरंटी 405 crores आशिल्ली ते हे फावटी 298 crores जाली. म्हणजे बजेट रिसिप्टाचेरूय बी भर दिल्या. It is not only on the expenditure side, identify the new sources of the revenue. एक instructions दिला. Budget assurances दिल्ली ती implementations करपा खातीर बी. Utilizations of the budget हातूंतल्यान एक थोड्या डिपार्टमेंटांनी आपलो बजेट युटिलायझेशन हे टार्गेट कंप्लीट करूंक नाशिल्ले. अशी जवळपास 24 डिपार्टमेंटां मेळ्ळी की जेंच्यांनी लेस दॅन 30% बजेट जो आसा पळय हो आपलो युटिलायज केला. तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिला की तेंच्यांनी जाता तितकी 24 डिपार्टमेंटांनी तेंचो बजेट एक्चुअली 1680 crores आशिल्लो, बट ते फक्त 323 crores ते युटिलायज करपाक. 1285 crores ऑफ बजेट तेंच्यांनी युटिलायज करूंक ना. नवीन एकाच सप्लिमेंटरी म्हणून बाकीच्यांकूय दिवपाक हें करतले. आनी बजेट स्पिचीत दिल्ले सगळे हे जे आसा पळय फाटले फावटी प्रॉमिसीस ती ऑलमोस्ट ऑल एक 5 सोडली आसत जाल्यार बाकीची सगळी जी आसा पळय ती घेतलेली आसा. उसगांव नाणसा मेल्लो बिबटो मेळ्ळा. राना खात्याचे अधिकारी सुवातेर पावले. केबलाच्या फाशान आडकून सोंपलो म्हूण कळटा. राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मिडियाक सुवातेर वचूंक दिले ना. वेटर्नरी दोतोरांनी बिबट्याक पोस्टमार्टमाक व्हेल्लो. ते उपरांत खंय कितें तें स्पश्ट जातलें. लोक राना वाठारांनी रानडुकराक केबल लायतात, तातूंत बिबटोय पडटा. नमस्कार. आम्ही पळयतात की ह्या दिसांनी धारवंड्या सांकोड्या किंवा दाबाळ ह्या सायडीन जी रानटी जनावरां वाडल्या आणि शिकारूय भरपूर वाडूंक लागल्या. आणि त्याच पार्श्वभुमीचेर आयज खंय तरी एक नाणूस हांगासर एक बिबटो वाघ मरिल्लो मेळ्ळो आसा. आणि पळोवपाक गेल्यार हेका खंय तरी केबल ट्रॅप आमी म्हणटा तशें रानडुकरांक लायता तसो केबल फासाक सापडला असो दिसता. पण थंय घटनेचेर जे फॉरेस्ट ऑफिशियल आहा तेंच्यांनी मिडियाक थंय एलावड करूंक ना असलेच व्हिडिओ घेवपाक, जेणे करून सारकें कारण कितें तें कळोंक ना अजून. पण वेटरनरी डॉक्टर जे आसा थंय वचून तेंच्यांनी पोस्टमॉर्टम करतकूच जे बिबट्याचे कशें मरण आयलां हें मागीर कळटलें. नाणूस उसगांवच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. कुचेले खडपा वाड्यार सरकारी जमिनीर उबारिल्ले बेकायदेशीर बांदकाम बुलडोज. बार्देश प्रशासनाची एक्शन. 140 बांदकामांतल्या 40 जाणांक नोटीशी काडल्यो. 35 आदींच मोडल्यात. आज आनीक एक. उरिल्ली फुडल्या 8 दिसां भितर खंय क्लियर करतले. ते उपरांत हेरांकूय नोटीशी काडटले म्हूण सुत्रां सांगतात. कुचेले सरकारी जमनीचेर उबारिल्ली बेकायदेशीर बांदकामां क्लियर करूंक प्रशासनान एक्शन सुरू केला. 140 बांदकामांतल्या 40 जाणांक नोटीशी काडिल्ल्यो. कांय दीस आदी 35 मातये बरवण केल्ली. आज एक उडयले. उरिल्ली 8 दिसां भितर खंय क्लियर करतले. ताच्या उपरांत उरिल्ल्यांक नोटीसी धाडटले म्हूण सुत्रांची म्हायती. हायकोर्टाच्या वर्दी उपरांत बुलडोजर एक्शन. नमस्कार. आमी आज सद्या कुचेले खडपा वाड्याचेर. तुमकां खबर आसतलें ह्याच जाग्यार फाटीं ऑथॉरिटीन हांगासर जी गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी आसा त्या हेजेर जी इनलिगल घरां बांदिल्ली त्या हेजेर कारवाई केल्ली आसा आनी कितकीशींच घरां डिमोलिश केल्ली आसा. आनी त्या भितून बाकीची घरां आसात तांकां हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे
आयज एक डिमॉलिश केल्ली आसा. बाकीची जी घरां आसात ती ह्याच दिसांनी डिमॉलिश जातली अशी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळिल्ली आसा. ऑन द स्पॉट पुलिसाची टीम आनी मामलेदाराची टीम ऑन द स्पॉट पाविल्ली आसा. स्टुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकर. कोकण रेल्वे पुलिसांनी मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर मोबायल चोरपी चोराक अटक केल्या. धरला तो मोहम्मद युसूफ, मूळ कर्नाटकाचो. ताचे कडच्यान खंय 11 मोबायल जप्त केल्यात. सुमार 2.5 लाखाचो म्हाल म्हण म्हायती मेळटा. मोबायल चोरून खंय गोंयांतल्यान पळ काडटालो. कोंकण रेल्वे पुलिसांनी आयज मडगांवच्या रेल्वे स्टेशनार एका मोबायल चोराक धरलो आनी ताचे कडच्यान तांकां 11 मोबायल सांपडले. हे मोबायलाची किंमत उणीच 2.5 लाख रुपया जाता. हे चोराचें नांव मोहम्मद युसूफ आनी तो गांवान कर्नाटकाचो. आनी कोंकण रेल्वे पुलीस आतां हे बाबतींत फुडली चवकशी करतात. स्टुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन साविडायस. फाटल्या वर्सा फायर ब्रिगेडीक 8,200 कॉल, उजो लागला म्हूण 2,200 पावसांत 4,000 मायज. खेरीज जनावरांक वाचोवंक म्हूण 764 कॉल. अरिश्ट आनी अपघाता खातीर आयिल्ल्या कॉलांचो आंकडो सुमार 1800. गोंयची फायर ब्रिगेड दीस रात बिजी. खासा रिपोर्ट. जेन्ना कसलेंय संकट येता, जंय कोणाचोय जीव वाटोवपाचो आसता, जंय उजो हाती भायर गेल्लो आसता, तेन्ना एकूच आवाज आयकुपाक येता. तो म्हळ्यार उजो पालोवपी दळाच्या गाडयेच्या सायरनाचो. आपलो जीव धोक्यान घालून हेरांचो जीव वाटोवपी ह्या हिरोंक सल्यूट. गोंयच्या उजो पालोवपी दळान 2024 केल्ल्या कामगिरींतल्यान तांची धिटाय दिसून येता. उजो पालोवपा खातीर पावसांत झाडां पडप, वीज पडप आनी नैसर्गीक आपत्ती सावन रासायनीक गळटी मेरेन ह्या हिरोनी 8,263 घडणुकांनी आपलें योगदान दिलां. सुक्या तणाक लागिल्लो उजो आसूं वा उद्देग धंद्यांतलो भिरांकूळ उजो, दरेक फावट हे फायर फायटर आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना उल्याक धांवल्यात. एक नदर मारया उजो पालोवपी दळाच्या 2024 वर्सा केल्ल्या कामगिरीचेर. 2024 वर्सा आयिल्ल्या 8,263 कॉला पैकी उजो लागलो म्हणून 2,287 कॉल्स. तातूंतल्यो तणाक लागिल्ल्या उज्याच्यो घडणुको 1,097. रानांत लागिल्ल्या उज्याचो आंकडो 179. शॉर्ट सर्किटाक लागून उज्याच्या घडणुकांचो आंकडो 140. रस्त्या कुशीकच्या कोयराक आनी स्क्रॅप यार्डाक लागिल्ल्या उज्याच्या घडणुकांचो आंकडो 126. जाल्यार हेर कारणाक लागून लागिल्ल्या उज्याच्या घडणुकांचो आंकडो 355. पावसांत झाडां पडप, वीज पडप, पाळसन कोसळप अशा वट्ट 4,111 घडणुकांनी मजत केली. जनावरांक वाटोवपा खातीर उजो पालोवपी दळाक 764 लिफ्ट वा हेर जाग्यांचेर अडकल्ल्या मनशांक सोडोवंक 105 फोन आयले. बुडप, आत्महत्या आनी हेर अशा घडणुकां खातीर दळाक 131 फोन आयले. हेर आपत्कालीन घडणुकां खातीर 520 हो आंकडो नोंद जाला. ह्या घडणुकांनी अडकल्ल्या लोकांच्या उल्याक धांवन ह्या फायर फायटर्सांनी फक्त आपत्ती वेवस्थापनांत योगदान दिवंक ना, जाल्यार गोंयकारांक एक प्रकारचो सुरक्षतेचो विश्वास दिला. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. डेरिल दा कॉस्टा ह्या दोनापावलच्या तरणाट्यान गोंयकारांच्या तांच्या प्रॉपर्टीची राखण करपाक मजत म्हूण एक वेबसायट लॉन्च केल्या. askpedru.com हे वेबसायटीर फाटल्या 2 वर्सांत दिसाळ्यांनी आयिल्ले जमीन वेव्हार, म्युटेशन तशेंच भौशीक सुचोवण्यांचो डाटा आसा. डेरिलाचो आजो लँड ग्रॅबाचो बळी. ते फाटभुंयेर हो वेबसायटीचो उपाय ताचे तकलेंत आयलो. डेरिल दा कॉस्टा ह्या दोनापावलाच्या रहिवाशान www.askpedru.com ही वेबसायट तयार केला. गोंयकारांक तांच्या प्रॉपर्टीची राखण करपाक मजत करपा खातीर ही वेबसायट मजत करतली. फाटल्या 2 वर्सांत दिसाळ्यांनी आयिल्ल्या जमीन वेव्हार, म्युटेशन तशेंच भौशीक सुचोवण्यांचो डेटाबेज ह्या वेबसायटीर आसा. आतां मेरेन सुमार दिसाळ्यांनी आयिल्ल्या 25,000 प्रॉपर्टी विशींची भौशीक सुचोवण्यो हे वेबसायटीर आसात. डेरिल सांगता. I moved to Goa 8 years ago in search of sunshine and to sort out my ancestral property. One of my grandfather's properties was stolen, and I'd stumbled upon a huge land grabber in my mother's ancestral village of Arpura. So after investigating this land grabber, I found out that the various methods he used to commit land grabs. And I also realized that real estate notices form part of this land grab life cycle.
So I knew I had to find a way of making this information accessible to all Goans so that each Goan can protect their own property. Each day, my junior goes through Goa's 12 daily newspapers and pulls out and digitizes all the real estate notices. So that's the mutation notices, the public property purchase notices, the caution notices, the partition, resurvey, demarcation notices, the succession and inventory notices, and the change of name notices. In the future, we'd like to link to government information so we can provide that information as well. So we've been running for the past 2 years and we've pulled out 25,000 notices. And therefore, we've created like a huge database by which people can go back and historically search on a village and survey number and see what legal transactions have been done. Pedro is named after a retired government engineer in Apura. That land grabber has provided me a wealth of information on how to commit land grabs. So what I'm intending to do is create case studies on how these are done and provide recommendations to the government on how to close the loopholes and recommendations to my fellow Goans on what they need to do to protect their properties. प्रुडंटा खातीर चेतन गावस. आतां सावन गोंयांतल्या 11 दायज स्थळांचेर एंट्री फी भरची पडटली. पुराभिले खात्यान अधिसुचोवणी काडल्या. शापोरा, हळडण, काबदेराम, खोर्जुवे, सांतिस्तेव, मुरगांव, शिकेरी किल्लो, खांडेपार गुफा, पणसाय मळ, सप्तकोटेश्वर देवूळ आनी अवर लेडी ऑफ मॉन्थ चॅपेल पळोवंक आतां एंट्री फी दिवची पडटली. फोर्ट्स आसतले, केव्ज आसतले, हांचेर पयलीं म्हणजे सादारण 20-25-30 वर्सां पयलीं 8 आनी फीज आशिल्ली, कळ्ळें न्ही. नाव इट इज एनहान्स टू 50 रुपीज बिकॉज 50 पैसा कॅरीज नो वॅल्यू अँड इट इज अ प्रोसेस वेर इन वी कॅन अर्न रेवेन्यू for maintaining the fort, for conserving the fort, for restoring the fort, all these things, at least to some extent we should get a revenue out of this. Goa is a touristic destination. ह्या पर्यटकांक लागून सगळे लोक पळोवपाक येता आनी फीज ना जर जायत जाल्यार ताचें म्हत्वूय कमी जाता कारण थंय वचप कित्याक. एक नॉमिनल फी ऑफ 50 रुपीज इज अफोर्डेबल टू एवरीबडी. सो ह्या 50 रुपयांतल्यानच एक आमी तातूंतलें बरे तरेन प्रिजर्व करपाक शकतात आनी सस्टेनेबल करपाक शकतात. बारीक बारीक ज्यो गजाली आसात त्यो आमी मेंटेन करपाक शकतात. आतां टॉयलेट ब्लॉक्स आसतले किंवा बाकीची पडझड आसा, क्लिनींग आसतलें, तातूंत भितर हें आसा पळय न्ही वेजिटेशन क्लियरींग आसतलें, थंय गार्डींग आसतलें. हे जे खर्च आसात मोठे खर्च ना जाल्यार हे खर्च स्वयंपूर्ण म्हणजे सस्टेनेबल जावन वतले. हातूंत भितर आमी रिलिजियस घेतले ना कारण रिलिजियसां भितर आनीक फॅक्टर्स आसतात म्हणून जे आर्किओलॉजिकल सायट्स वीच कम अंडर टेम्पल्स, चर्चीस किंवा मॉस्क हातूंत भितर ह्यो फीज लायले ना. सो ह्या जाग्यांचेर एक म्हणजे आमकां डेली रनिंग एक्सपेन्सीस आसात ते आमचे कवर अप जातात. म्हणून इट इज व्हेरी एसेन्शियल दॅट वी शूड अर्न ऑल्सो वेन वी स्पेंड, प्रिजर्व, कन्जर्व आनी रिनोवेट. खंयचे खंयचे फोर्टांक लायला? एक 11 जाग्याचेर हे केल्ले आसात. काबदिराम आसतले, आतां हांवें सांगलें तशें रेस मागोस पयलींसान आसा, शापोरा आसतले. टेम्पल्स ना म्हणटा तुमी? टेम्पल्स, मॉस्क हे ना कांय न्ही. केव्स आसतल्यो तातूंत भितर. सो रायट नाव वी हॅव आयडेंटिफायड सच 11 सच प्लेसीस wherein we can fetch a little income revenue out of it. IVF वापरून पहिल्या भुरग्याक जल्म दिवंक GMCक येस आनी 13 जाणां प्रेग्नन्सीक पॉझिटिव्ह आसात. GMCचो डीन दोतोर शिवानंद बांदेकाराची माहिती. GMCत नवे 3 सेंटर फॉर एक्सलन्स उक्ते करपाचो प्लान. तातूंत गॅस्ट्रो एंटोलॉजी, एंडोस्कोपी, स्कल बेस सर्जरी आनी हेड सर्जरी सेंटर आसतले. First test tube may be delivered and 13 people have become positive now, pregnancy positive, who were really struggling to get pregnant, and our center has done very nice and we have registered 50 sterile couples, primary sterility, and we are happy and we are also very confident that we will do better in days to come. We are trying to put 3 centers of excellence. Now, centers of excellence are best centers in the country, better than the
renowned institutions. Like we are trying to put 3 centers of excellence. One is gastroenterology, second is endoscopic skull-based surgery, and the third one is hand surgery. So for this we have tied up with Action Reliance Hospital. We also tied up with one Swedish company for hand surgery unit. All kinds of hand surgery, especially for patients who are suffering from severe hand injuries, then patients who are born with hand defect, congenital hand defect. ID card caretaker proposal already approved by the government, and very soon medical superintendent will implement this program. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाचे आता न्यूज आणि प्रोग्राम 2 यूट्यूब चॅनल्स. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.